बारीक साधारण 5-7 वर्सां आसतना ती आमची भुरग्यांक तिगां म्हाजी भुरगीं शिकयता पण आमकां कोण हाडून घालणारो कोण ना. धावपळीच्या काळात खंयी वयतलो जाल्यार गाडये शिवाय पावल चुकलें ना. कितल्याशाच जाणांची चलपाची सोडाच सायकल वापरपाची संवय मोडल्या. कामाधंद्याक वचपा येवपाची सोडात सादे 50 ते 100 मीटर वचपाकूय स्कूटर वापरतात. मात धारबांदोडा धुलयचो 57 वर्साचो रामदास गावडे ह्या सगळ्याक अपवाद आसा. तो आजूय कितलेशेच किलोमीटर सायकलीन प्रवास करता. धुलयच्यान फोंड्या येवच करपाक तो सायकलूच वापरता. घरची परिस्थिती गरीब आशिल्ल्यान बस प्रवास वा हेर तरेचो प्रवास खंय परवडना. बारीक साधारण 5-7 वर्सां आसतना ती आतापर्यंत तू सायकलूच घेऊन भोंवता. सायकल सोडणं म्हणजे पयशा डबल पडटा न्हू. असं तिसकाला एक तिकेट जालें तिसकाल काडपाक गेला आनी एक तिकेट येता डबल तिकेट जालें. सद्या 4 आसा एक चेड्या घेवन 4 सायकली आसा. पयर फाटल्या दिसांनी मोल्याच्यान कुळेच्यान दाबाळच्यान घरा. सो आता तू तुगेले खंय कसलें काम आसलें तू फोंड्या वचोंक जाय जावं आनी खंय वचोंक जाल्यार फोंड्या सायकली आतां म्हाका पयलीं सद्या मातशें आसा दमाचें आसा मातशें स अर्थ मातसो वर्षे आनी कांय ना. वर्षी तुका डायबिटीज तशें कांय दुयेंस ना. सो तू सायकली मेळ तुका व्यायामूय जाता. थळावे म्हणटा रामदासाक पळयतकूच अभिमान दिसता. सो कितलीशींच वर्सां जालीं तो सायकलीन ट्रॅवल करता. आज कितें जाता भुरगे सायकल घेवन भोंवता कारण कितें आसता आपली फिटनस दवरपाक. म्हणजे तो कसो आसा स्वता तेणी सांगलेलें आसा की स्वता तेजे कडेन 3 सायकली आसा ज्यो रनिंग कंडिशनान आसा. तो सायकल घेवन आपलें खंय काम आसलें जाल्यार तो सायकल घेवन करता व वयता आनी आपलें काम करून घेता. सायकली शिवाय म्हाका दिसता सायकल आनी तो एक तेजे अटूट अशें नातें आसा. ताजो वेवसाय म्हणल्यार ताजो बापायचो वेवसाय आशिल्लो सायकल रिपेर करपाचो आनी त्यामुळे आयज तेजे कडेन 3 सायकली आसा. आनी ज्यो सायकली आसा ताका सायकलीची इतली आवड आसा कारण आतां पर्यंत तो खंय गेला थंय ती सायकल घेवन गेला. ताची घरची परिस्थिती समजून घेवंक आमी घरा पावले. थंय पळयलें जाल्यार ताचो छंद दिश्टी पडलो. तो तणाचे टोपयो करतालो. 5 जाणां कोण कोण बाय 2 जाणां एक चेडो कॉलेजी वयता आनी भुरगीं ही कितें करता भुरगीं पण स्कुलान घालूंक ना ताका 13वी जाली. हें करता पळय ती चेपी कशी खंयचेय ती करताय ते आनी कितले वेळ लागता तुका एक चेपी करपाक ते 15 दीस जाले. पण तुका ऑर्डर आसता हेजी करपाक कोणी करपाक लागलो म्हणजे सांगता म्हाका पयर दिल्ले का टिचरीन सांगचे पयलीं 300-500 रुपया दिल्ले न्हू. आमच्या टिचरीन मागीर कांय सांगना कितले घेतले आनी तितले मागीर दिले. ताणें दिसावड्यार काम करून आपल्या भुरग्यांक शिकयली. मात शिकून भुरगीं बेकार. आमची भुरग्यांक तिगां म्हाजी भुरगीं शिकयता पण आमकां कोण हाडून घालणारो कोण ना. त्या खातीर हांव सायकल घेवन म्हाजो खंय वयता आनी तेजे वयल्यार आमी खाता. काय गव्हर्मेंट नोकरी बीन काय ना. आतां हांव तुमचे कडेन एक मागता ह्या भुरग्यांक म्हाज्या खंय तरी पोटाचेर चलोवन घ्या तुमी तितले पांयां पडटा. भुरग्यांक फुडें शिकपाची इच्छा आसा मात घरची परिस्थिती ना. चेडो आतां 12वी सुद्दां शिकयता म्हाजे कडेन फुडें करून शिकोवंक जायना. आतां म्हाका दिसता जे तेज्या बायलेन म्हणलां तशें की सरकारान समज जर तांकां नोकरी जावं अशी कितें तरी मदत केली जाल्यार तेंचें घर चलपाक तांकां एक आदार जातलो म्हणून. असो रामदास गावडे हेजी टोटल जी लायफ स्टायल आहा आतां ताका 56 इयर्स जाली. तो आजुनूय सायकलूच घेवन सगळे कडेन भोंवता. प्रुडंटा खातीर धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू.